हे भीमाल विषय आम्ही डिस्कस करता आसतली. सो आज देखून आमी हे कितले पार्ट्स जाता पळोवया. कितले जाता तितले एक नेक्स्ट हाफ एन आवरा खातीर एक अर्द घंटा खातीर आमी कितले पळोवया. आणि भीम म्हळ्यार वायुलो देव कशें ते मध्वाचार्यान ते स्वाम्यान ते स्तोत्रान तसं प्रथमो हनुमान नाम द्वितीयो भीम एव च पूर्ण प्रज्ञ तृतीयस्तु भगवत कार्य साधक म्हळ्यार तो वायुलो अवतारूची कशी तांणी हनुमंत जावन रामाल सेव केले, महाभारतांत तूं भीम जावन कृष्णाल सेव केले, तशींची मध्वाचार्य जावन वेदव्यास देवाल सेव कोरून तांणी देवाल सेव भगवत कार्य साधक देवाल मनांत कसं ते एक कार्य आसा ते साध्य करून दाखयलें तसलं ते पात्र भीमाले म्हणून. सो आज देखून हे सेशनांत आमी स्टार्ट करूया. सो कोण कोण हे सेशनां जॉइन जालीं ती इतले बिझी टायम श्रावण मासांत तूं जाल्यार तुमी टायम काडून हे सेशनां जॉइन जालीं ती पुरा जना प्रणाम करून हे सेशनां मुखार सरता. एक सान एक प्रार्थना करून आमी हे मुखा वयलें सेशन डिस्कस करूया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतार आराध्यो भगवान् व्रजेश तनय तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवतु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधरामि परः. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. देवाला प्रार्थना करू मी आयची सिरीज स्टार्ट करूया भीमाला. सो भीम हे शब्दाचे अर्थूच ही एक भयानक जावन म्हळ्यार एक विशेष जावन आशिल्ली शक्ती कोणाक खंयच्यान पुराय जनाक एक भंय येता म्हण त्या नमुने कसं एक पॉवरफुल वस्तू कसं पळयल्यार पळय कसं की एक म्हणटात पळय ताचे एक अनुभव जाता हो कसं न्ही इतली शक्ती आसा तूं तशी ते भीम म्हळ्यार शब्द अर्थूच तशी व्हेरी पॉवरफुल तशी आणि त्या पावरा निमित्त भंय येता. वायुपुत्र जावन आशिल्लो हनुमंताल अवतार जावन आशिल्लो तशींच भीम जावन आयिल्लो देवाल सेव करचे खातीर. आनी आमी सगळ्यांची चरित्रांत पळयता की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ती भीमान देवाल सेवेंत तूं उपयोग करूलें ते दाखयलेलें आसा. आनी मुखावेल जन्मान तूं भीमुची मध्वाचार्य जावन येवन विशेष रुपारी आमी पळयता की देवाल सेव करता. सो ಸ್ವಲ್ಪ सकड महाभारतांत विशेष रुपार मस्त सकड विषय आसा जाल्यार आमी इम्पॉर्टंट कसन कसन एक पॉइंट्स आसा आनी इम्पॉर्टंट लीला आसा ते आमी डिस्कस करू. विमान सान चढ असतानाच एक पंथा कुंती आणि पांडू तांणी अशींच म्हळ्यार तांणी त्या टायमार वनां राबता आशिल्लीं ती तेन्ना अ, अ, वयर वचून तांणी एक हाजेर पर्वतावेर वयर वचून अशी बसलीं की आनी चांग रुपार तें म्हळ्यार वनाचें ते सिनरी म्हणटात पळय हो इतले चंद एक ते एक व्यू आशिल्लो थंय दखून ते पळयता आशिल्लीं ती म्हूण सांगिल्लें. आणि पांडू वयतगी कुंतील बगलेना बैसून आशिल्लीं ती आणि भारी एक म्हणटात पळय शांत वातावरण दनपारचो समय एक म्हणटात पळय एक वार येता असं भारी एक प्लेझंट वेदर म्हणटात पळय तशी अशी बैसून बैसून आसतना कुंतीक बशील कडेनच ही थोडे म्हणटात पळय कुरवणे न्हीद आयल्या म्हणके जगता म्हूण सांगिल्लें आसा. आणि ती भीमाक पांयार बसोवन घेतिल्लें सहान चड भीम कितले की म्हयन्याच म्हूण सांगीत. आणि अशी जी अशी निदानची आसतना कुंतीक
ते सडनली खंय की धूर वन तू एक वाघान करचे आवाज असं पळय रोर म्हणतात पळय ते आयक पडते की घट्टी ते ऐक पण आयक पडसिता म्हणतात पळय ते एक शांत वातावरण घट्टी एक आवाज आयल्या आंग काडटात न्हू आमी तशींची शांत त्या वातावरणात तू त्या वाघान खंय की दुखून लागीं खंय की दुखून घट्टी आवाज केली सिता खून ती एक पंता तिका भंय केल्या म्हण कशी जाता आणि तिके पांय त्या चेडा बसून गेलेले पांय दुखून पडता तो चेडू आणि तांणी ते पर्वता वयर एक ते एक अशी म्हळ्यार हायटार बैसून अशी ती तो चेडू पोवून अशी रोल जावन म्हणटात पण सीदा पर्वता तोक वता म्हणून सांगिल्लें आसा आणि कुंती एक एक भंय करता म्हळ्यार कसन एक प्रकार हें जालें पा Miguel Bay. म्हणटात पळय एकदम अशी भंय करता चेडू वागता देखून पूण येद्रा पळणी तें अशी सीदा रोल जावन तोकू गेला खंय असं दिसना पांडू काही पण तो शॉक जाता आणि खूबले कशी कशी कोण धांवन वचून तांणी सोदूचे वतात की तोकू आणि खंय गेला म्हणून म्हळ्यार तोगू ते रोल जावन गेला तो आणि खंयकी वचून पावता दिसता काही भीमू ते सांज चेडू ते पळोवनच खंय जाल्यार खुशेल खेळटाच खंय आणि खंयची फातरां वचून तो आड्डलो पळय ते फातोर पुड्डी जाला खंय म्हळ्यार एक सांज चेडू आसतनाची भिमान दाखयलें नाशिल्लें की तागेलें तें आंग लोटूक तागेलें देह इतली गट्टी आसा की वयर दोखून पळयलें तेन्ना ताका कांय जायनी खंयची व्हड फातरार पडलें तें फातोर पुड्डी जाल्लो म्हूण म्हळ्यार एक वज्रा म्हणके शक्ती आणि शक्तिमान जावन आशिल्लो तो भीम हें सान एक काणी दोखून पळयता की तागेलें एक बाळपण दोखूनच ताणें दाखयलेलें कितली शक्ती आसा आणि मुखार आमी आयकूं येता तागेली शक्ती आनीक कसले वाडटा म्हूण ताची एक विशेष काणी आसा सो हें एक भिमालें शक्तीचें एक प्रदर्शनाची एक सान काणी मुखार आमी कोत्तास की तांणी पांडून वतरी कुंती तांकां हस्तिनापुरा घेवन येता आणि तांणी येद्दोळ ते 5 जणांन ओट्टू वचचें आशिल्लें विंगड कोणी नाशिल्लीं ती आतां तांणी आयली सिता हस्तिनापुरांत वन अंतर कांय तांकां कसलें सुख सुविधा कांय ना भारी कश्टार राबता आशिल्लीं तांणी जाल्यार हांगा हस्तिनापुरा आयली सिताक तांकां पुरा मालगड मेळटा ती भीष्म ते द्रोणाचार्य नात भीष्म आशिल्लो मागीर हिंगा पुराजन मालगडे विदूर आशिल्लीं ती म्हाका भारी खोशी जाता म्हणजे एक व्हड एक फॅमिली तांगेले ओट्टू येवन राबलीं ती आणि 100 जण भाव कौरव भारी खुशेन तांकां खेळूंक मेळटा ओट्टू फुडें आणि एक म्हणटात पळय भारी खुशी जाता आणि भिमा तेन्ना भारी खुशी म्हणजे तो तशी सोशल वय आशिल्लो म्हणजे तांकां कोणाले ओट्टू उलोवचें मस्कीर करचें आणि तांकां तागेले भाव कशी प्रिती आनी जाल्यार ता कौरव म्हळ्यार भारी प्रीती तांगेले वटून उलोवचें केन्ना तांगेले वटून खेळचें आणि अशी तांणी केन्नाय खेळटा आसता म्हळ्यार आतां सांज चेडू ना तशी म्हळ्यार ताका एक भार आणि तांगेले मनांत कशें ना निर्मल मन आशिल्लें भिमान तो निर्मल रितीर कशी तागेले भावांक प्रीती करता आशिल्लो तशींच ही दुर्योधन दुशासन विंगड पुरा कौरवांकाय प्रीत करता आशिल्लो आनी तांणी खेळटा आसतना भिमाल चेडू म्हळ्यार चेडूपणाची बुद्धी आसता वय न्हू थोडे तेन्ना खेळटा आसतना एक पंता तांणी कौरवाक पळय अशी खंयचे एक भावाक तो अशी उखोळ न्हू अशी बगलेन अशी तो उडोवन सोडता आशिल्ली म्हळ्यार कांय नातल्या म्हणकेची आनी हांसता आशिल्लो म्हणून म्हळ्यार तागेले तितली शक्त आशिल्ली न्हू म्हळ्यार प्लेफुली टॉस करता म्हणटा पळय कशी बॉल आनी एकेच ताकडे उडोवन सोडटा ती तशी तांगेली खेळटाना अशी कोणी मध्य आयल्यार अशी उखोळ तांकां सायडा उडोवन सोडता आशिल्ली म्हळ्यार कोणाक लाग नासी म्हळ्यार खंय कसं एक तण आशिल्ले कडेन ऑर खंय मानचेरी तसर पुरो अशें तांकां लाग पेट्टू पळना आशिल्ली भिमान मारतना ते पळोवन तो करता आशिल्लो तें जाल्यार एक गंमत करचें म्हूण चेडू त्या करता आशिल्लो चलेरीची हें तागेलें विशेष जावन अशी शक्ती पळयतना कौरवांक आनी स्पेशली तांतूं दुर्योधनाक तांगेले त्या अहंकाराक एक म्हणटा पळय सांज चेडू वय जाल्यार हागेर एक शक्ती पळयल्यार तांकां एक झाड येता आशिल्ली हो कसो ना इतली शक्ती म्हणून आमकां एकल्या एकल्या उकळटाना इतले कश्ट जाता जाल्यार हो आमकां फुल्ला म्हणके उकळून एकडे तेकडे घालता म्हणून ताका आनी हांनी 5 जणांनी येवची पशी फुडें ते 100 जणांतू पुरापशी शक्तिमान दुर्योधन आशिल्लो तागेली चेडून जाल्यार दुर्योधना तागेली शक्ती वयर भारी अहंकार आशिल्ले मेगेल तितली शक्ती कोणाक ना म्हणून जाल्यार तांणी पांडव जनांनी तरी भिमान शक्ती पळयतरी दुर्योधना दिसली की हो मेगेले की ना चड शक्ती आशिल्लो आनी कोण येयला भाव म्हणून तो आनी दुशासन आशिल्ली म्हळ्यार तागेले फर्स्ट स्ट्रेंथ स्ट्रॉंग आनी ताचे नंतर दुशासन सो तांकां त्या एक परिस्थिती केन्ना तांगेली आशिल्ली की तांणी शक्ती म्हणून सो अशी मस्कीर एक गंमत तूं भिमान अशी खेळटान वय
जाल्यार दुर्योधनाक हगूर हगूर जाळ कोपू मनांत येवचे सुरजेन आनी अशी मात न्ही पांडव जना वयरी जाळ येवचे सुरजेले तातूंत विशेश जावन दुर्योधनाक भिमा वयर जाळ सुरजेले आनी तांकां विंगड विंगड एक कारण दिसता आशिल्लें की तांगेल तें फॅमिलींत भीष्माक विदूर असो आनी विंगड पुरा मालगड तांकां पुरा प्रिती हांनी येवची पशी फुडें तांकां मेळटा आशिल्ली म्हळ्यार ते एक इम्पॉर्टन्स म्हणटात पळय ते हांकां कौरवांक मेळटा आशिल्लें तातूंत दुर्योधनाक पुरा पशी चड मॅक्सिमम अटेन्शन मेळटा आशिल्लें मात हांनी 5 जणांनी तरी ताका तें अटेन्शन मेळची उणी जाल्लें सो हें शक्ती अटेन्शन मेळची उणें हांगेल पुरा चांग गुणान पुरा जणांक तांकां होगळ सुचें पांडव जनाक की कितली कितली बुदवंत आसत आनी कितली चांग आसा ती हें पुरा केन्नाय आयकता 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 दुर्योधनाल मन तूं ते जाळ येवचे सुरजेलें चड वाडता गेलें जाळ संगणेपणी कोरका बांका पुरा इम्पॉर्टन्स तांकां मेळटा अटेन्शनय तांकां मेळटा पुरा हें राज्य मेगेलें आशिल्लें विंगड कोणीय नाशिल्लीं ती आनी हें कसं ना म्हणून आनी अशींच भिमान केन्नाय खेळटा खेळटा ते कंटिन्यू जाता आशिल्लें तांकां एकड तेकड करचें कसं एक शक्तीच प्रदर्शनात कसं खेळ खेळ्ळ्यार तातूंत भिमूच मुखार येता आशिल्लो जलेरीची ते झाड वाडता 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 इतलें गेल्लें कितलें सांज चेडूं वसलें रे दुर्योधनान मन अंत येयलें काही कितले एक प्रकारा झाड येयलें चेडूं अंतू म्हूण पळयात ती ताका इतलें दिसलें की भिमाक विश दिवन मारता म्हणून त्या प्रकारान सो आतां ह्या समयात तुम्ही पळयत तांणी आनी गुरुकुलाक वचचे न्ही तांणी गांवाची घडकडे आसता आशिल्लीं ती म्हळ्यार इतली साण म्हळ्यार आनी द्रोणाचार्य येयनी आतां महाभारतांत हाची पशी फुडेंचें आनी तेन्नाय आमी पळयत कितले एक प्रकाराचे तेगेल दुश्ट जावन आशिल्ली बुद्धी दुर्योधनाल की सांज चड आसतनाची एक सांज चेडा विश दिवन एक विंगड चेडा मारका म्हळ्यार तशी मना येवचें कितले एक दुश्ट बुद्धीचें प्रदर्शन केलें ना दुर्योधनान म्हूण पळयत त्या जाळान सो हें पुरो ऑर्गनायज कोर न्हू दुर्योधनान एक पंत ऑर्गनायज केलें की आमी पिकनीक करुया न्हंयची तिरा लागीं ते गंगा न्हंय आशिल्ली ते गंगा न्हंय तिरा लागीं फिश करी आमी पिकनीक करुया आनी हांव पुरो खावचें आनी लायक वचता पिकनीक करून आमी एन्जॉय करुया म्हणून आनी पुरा जाणां खुशीची पिकनीक म्हळ्यार चेडवांक ते न्हंयची तिरार खेळचें आनी तें स्पेशल पुरो खावचें म्हळ्यार भिमाक तें सकाळ देखून तो रेडी आसा आज पुरा स्पेशल खावचें मेळटा दुर्योधन आमगेले खातीर कसं की लायक घेवन येता आसा म्हूण आनी थंय पिकनिका वता खेळ आनी जात तरी दुर्योधन सांगता वय खंय पुरा जना खातीर हांव लायक लायक केलें ना जाल्यार भिमा म्हाका तूं गोत्त आसा तुका भारी खावची म्हळ्यार भारी लायक आसा तुगेले खातीर हांव स्पेशल एक विंगड करून हाडना पळय इतली क्वॉन्टिटी वय चड हाडल्या म्हूण आनी ती इतली प्रितीन उलयतना भिमाक इतली खुशी जाली खंय की पिकनीक तर अरेंजय केल्लें खावच्याकय केलें आनी विंगड जेन्ना म्हणचे न्ही म्हगेले खातीर पुरो स्पेशल डीश आनी चड करून हाडनात आनी विंगड सेपरेट म्हळ्यार बाकी पुरो जनाल खातीर विंगड भिमाल खातीर विंगड आकाश आनी भारी दुर्योधन भारी म्हणटा पळय भारी एक ऍक्टिंग करता गे तूं भिमा मस्त प्रीती आसा म्हूण तशी सी सो तेन्ना आनी ताणें तें घालेलें विश आशिल्लें पळय सादारण म्हणटा एक 15 जना पुरो काय तितले ताणें विश तें घावन सोडलें म्हळ्यार एक भीम तें सांज चड तो सांज चड आनी व्हड आशिल्ली 15 जना मारशी तितली व्हड तितली क्वॉन्टिटी विश तें ताणें तागेलें खाणांत घालन सोडलेलें आनी आतां पुरा जेन्ना घेता ती जेवण म्हळ्यार पिकनीक म्हळ्यार आपास खावन आपास खेळचें न्ही म्हूण आसा आनी तें स्लो एक्टींग पॉयजन आशिल्लें म्हळ्यार अशें न्ही की घेतली सिता पडना तशी ताजे प्रभाव हगूर 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 येता तशी सो तांणी खावचें सुरू केलें खातरी तें खेळचें सुरू केलें हगूर हगूर त्या विशाचे प्रभाव भिमा वयर येवचे सुरू जालें भीम सलपिडान खेळटा खेळटा म्हणलो की म्हाका चिके आतां चिके एक म्हणटा पळय आळसायसी जेत्ता आसा म्हळ्यार भिमा खेळचें भारी खुशी आशिल्ली तो अशें खेळचें सोड नाशिल्लें खंय खेळ्ळ्यार कंटिन्युअसली खेळटा आशिल्लो तो जाल्यार ताका आतां चिके म्हणटा की चिके म्हाका एक न्हीद येता आसा चिके आळसायसी जेत्ता आसा हांव बगलेन वचून बसता म्हणून आनी थंय बगलेर वचून बसलो की आनी ते विशाचे एफेक्ट चड चड जाता आशिल्ली दुर्योधन आनी दुशासन पळयता आशिल्लीं तांकां गोत्त आसा ताजो प्रभाव जातलो आनी भीम मृत्यू जातली पूण त्या प्रकार तागेल्या मनांत आसा तो तांणी खेळटा खेळटा तांकां ऑब्जर्व करता आशिल्लीं की भीम कसं करता भीम कसं करता म्हूण आनी सगळें तांणी लेखलें की भीम न्हिदलो म्हणून आनी आतां तागे मृत्यू जाल्ली म्हणून आतां एक 2 मिनटान आपास उठून खेळचें सुरू करतले कांय जायना म्हटलें
आनी दुर्योधनाक दिसता की ताणें विश घालेलें तांची की विंगड कसं की म्हळ्यार एक्चुअली त्या विशाच प्रभाव एक म्हणटात पळय ಸ್ವಲ್ಪ मिनीट भितर जावं तांणी जावन जाल्यार भीम इतलो बलिश्ट आशिल्लो की कितले की घंटे लागले ते भिमाक ताजे प्रभाव येवचे खातीर. आनी खेळता गेलीं की जाल्यार ते विश आशिल्लें वय आनी भीम चड वय आशिल्लो वय कितल्याय बलिश्ट आसल्यार ते 15 जनां मातशें तितलें विश घालेलें न्हू. ಸ್ವಲ್ಪ वेळान ताजे ಸ್ವಲ್ಪ घंटे नंतर सांजवाळ जाता जाता ताजी सकाळ दोकून सांजवाळ तेता आनी खेळटा आशिल्लीं ती ताचे इफेक्ट येता म्हूण सांगिल्लें आनी भीम बदल सायडा वचून न्हिदोन पडता. आनी पांडव आनी कौरव आनी की ಸ್ವಲ್ಪ वेळान वच्चे आसत थोडे खेळटा आशिल्लीं ती जाल्यार हिची दुशासन आनी दुर्योधनू खेळटा आसतना तांणी पुराय जाण खेळटा आसतना ताका सायडा दोकून हगूर घेवन वतात की बांदून सोडतात म्हळ्यार ही बांदून सोड न्हू फातराकय बांदून सोडतात की म्हळ्यार ते उदकाक घाल्यार ताणें वयर येवचें न्हू म्हळ्यार वजन आशिल्लो पुरो फातर बांदून त्या तोगू घालून सोडचें म्हणून सो तशी वचून पुराय जाण खेळटा आसतना आनी सायडा दोकून निप्पून ताका बांदून तागेले वयर फातर आनी घालून कितले नमुने दुर्बुद्धी पळयत इतलें सांज चेडूं आसतना दुर्योधन आनी दुशासन फातर आनी बांदून थंय चिके मुखार वचून न्हंयत घालन सोडता ताका सो अशी एक म्हणटात पळय आनी एक तांणी टिनेजर जाय न्ही ती गुरुकुला वचचे न्ही ती जाल्यार कशे एक नमुने एक ऑर्गनायज्ड मर्डर प्लॅन केल्लें पळय तांणी सांज चेडूं आसतनाची आनी ते घालन सोडलें म्हणून आनी थंय तांणी खंय घालना पळय ते शांत न्हंय थंय तातूंत करंट्स आशिल्ले गंगेतूं ते हळू हळू मुखारसून वता म्हणून ते भीम भितर गेले तर म्हळ्यार तें शरीर खंय एक कडेन पोवन आसना तें सट 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 करून ते न्हंयची फोर्स मस्त आशिल्लो ताका सीदा तें मुखार वता म्हूण पळयत मागीर आत्तां तें गंगेन तूं हळू हळू वता आसतना भिमाल शरीर थंय एक कडेन ते गंगेन ते एक असो जाग आसा म्हळ्यार ही गंगा यमुना आनी हें पुरो आसत पळय तें विशेश जावन दिव्य जावन आशिल्लें तें न्हंय तें साधारण न्हंय ती विंगड न्हंय म्हणजे न्हंय साधारण न्हंय ती देवालय देवील ते विशेष गंगा देवी यमुना देवी म्हळ्यार विशेष आनी पुरा साधू ऋषीजन तांणी पुरा आमी पळयता फुडें काळ दोकून गंगे यमुने हाजी तिरारी तांणी योग करचे भशेन ध्यान करचे भशेन आनी तांगेली ते विशेष सिद्धी आसता म्हणटा कसं नासता गो तसो की तांणी ते न्हंयत वता आशिल्लीं आनी एक लोक दोकून आनीक लोक वचून पावता आशिल्लीं ती एक एक अमूक जाग्यार आशिल्लीं ते कोण योगी जावन आशिल्लीं तांकां ते विशेष सिद्धी शक्ती आशिल्ली तांकां कळटा आशिल्लें ते न्हंयत एक जाग आसा त्या जाग्यार दोकून गेल्यार एक लोक दोकून आनीक लोकां वचून पावयत ते तसले नमुने ती दिव्य जावन आशिल्ली न्हंय आनी गंगेन तूं असल असल सकट जाग आसा थंय तुमी ब्रह्मांडाचे विंगड विंगड कडेन ते अमूक जाग्यार दोकून ते योगीक सिद्धी असल्यार आनीक सायड दोकून आनीक सायड वचून पाव येता तशींची भीम ते होळता 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 एक जाग्यार येवन पावता खंय तो म्हळ्यार गंगेचे कशी ताका फातर बांदून गेल्लो एकदम डीप गेला तो एकदम डीप म्हळ्यार मस्त तो वचून पावलो तो आनी असल एक जाग्यार वचून पावता खंय दोकून ते एक म्हणटा पोर्टल असो थंय दोकून नागलोका कनेक्ट जाता म्हूण त्यामुळे सो तागेले बलिश्ट आशिल्लो भीम वजन आशिल्लो त्या जाग्यार दोकून तो होळ न्हू सीदा ते नागलोकांत तो एंट्री मारता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी अशी नागलोकांत तूं अशी एंट्री करूं जायना थंय गेल्ली सिद्धा थंय पुरो ते नाग येता ती सरप आनी ते साधारण सरप न्हय हें दिव्य जावन आशिल्लें ते नागलोकांत सरप अशी म्हणटात पळय पृथ्वीर आशिल्ले नाग न्हय स्पेशल सरप तांणी नागलोकाचें आनी तांकां काय आश्चर्य जालें की म्हळ्यार हळूहळू ऋषी मुनी कशी येताना तांकां ते कळटा दिव्य जावन आशिल्लें हो कोण बाबा साधारण एक चेडूं शी दिसता मनुश्य हो कशी भितर आयला हांगा म्हूण आनी तांणी सुरे भिवोचे सूर करतात ताका जाल्यार म्हणटात पळय भीम तशी आनी कितें विशा प्रभाव आसना तो बोध चुकल्या म्हणकी आसता ताका कसलें कळना आनी तांकां दिसता नाग लोकांक की हें कसं नाबा म्हणून आनी कसलें म्हणटात पळय तांगेले खातीर तो इन्वेडर्स कोण की एक विंगड येवची नासलेल्या जाग्यार येवन पावलो म्हूण आनी तांगेन तें तांणी पुरा तें नागलोकाचें रक्षण करचें राबिल्ले नाग ते त्या दिकान ताका कोणीय आयल्यार तांणी चाबून ताका खुडले मार न्हू मान सोडटा ते सो आतां भीम पळयल्यार बोध चुकून ताका बांदून आनी घाला तांणी बोध चुकून पोवन असो आनी आतां हें पुरा नाग आसत पळय तातूंत 2-3 नाग वचून ताका चाबता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तांगेलें
ते विशेष जावन तागे नागाच ते विशेष जावन शिन पडता विष ते चाबून तागे शरिरा भितर ते इंजेक्शन्स घालून सोडता ती म्हूण आणि मात आमी पळयत की खंयच्याय विशयान तूं देवाल भक्त न्हू आणि आमी आमगेल जिवनांत मस्सकड पळयता की कसंकी जावं आसता कसंकी देवाल देन कसंकी जाता आणि तेन्ना आमकां ते विशेष आमकां तांकां आमकांय अनुभव जाता विंगड जनाल जिवनांत तूं पळयता की देव पावलो आमकां म्हूण कशें की एक परिस्थितीन तूं कशें की एक अनएक्सपेक्टेड इव्हेंट जाता आणि आमकां दिसता हें एक्सपेक्ट करनाशिल्लें जाल्यार देवाल दयेन कशें की जाल्लें म्हूण सो तें भिमाक दुर्योधनान घालें विष आणि नाग जेन्ना चापून ताक घालेलें विष एंटीडोट आशिल्लें म्हळ्यार एकल्या एकल्या कॅन्सल करून सोडलें त्या विशाक आणि त्या विशाचे नागान चापून ताक तें विश आशिल्लें पळय ताची प्रभावान ते दुर्योधनान घालेलें विष तें कॅन्सल जाता ताची प्रभाव वता आणि भीम म्हणटात पळय आतां ताका बोध चुकेल आशिल्लो तो जागृत जाता खंय आणि खंय आसा बा हांव म्हूण पळयत खंय हांकां पुराजनाक म्हणटात पळय नागजनाक शॉक जाता खंय नॉर्मली तांणी कोणाक चाबल्यार कुडले जन म्हणटात पळय कुडले मृत्यू जाता तांकां नाग लोकांक हांकां नाग कोण चाबील पळय तांकां दिसता खंय हा बोध चुकी नाशिल्लो आमी ताका चाबले दिसता हो जागृत जाल्लो म्हूण हें कसं ना बा म्हूण तांणी येद्दोळ अशी कसं अनुभव करनाशिल्ले तांणी कोणाक चाबल्यार तांकां मृत्यू जाता आणि हो कोण व्यक्ती आशिल्लो ताका गेले बोध चुकून नाशिल्लो म्हळ्यार मृत्यू पावतशी आशिल्लो आणि ताका आमी चाबले दिसता तागेली सिच्युएशन वर्स जावचे पयशी फुडें तो आतां जागृत जावन एकदम फ्रेश जाल्लो बा म्हूण तांकां कसं न्हय म्हणून तांणी म्हणटात पळय शॉक जाता ती आणि ताका आपाश्चापू वतात की मात आतां भीम जागृत जाला न्हू आणि भीमाल शक्ती आसता हांकां एकल्या एकल्या धोर न्हू हेकड तेकड उडोवचे सूर करता तो नागांक आणि तांकां म्हणटात पळय कशी दोन राज्य मेळ्ळ्यार बांदून आमी नॉट्स बांदितात पळय तशी भीम एक नागा दवरून तांगे नॉट बांदून राज्य करून हेकड तेकड घालता आसता गे तांकां तांकां कळना काय कसन जाता असं म्हणून असल असल कोणी मनशां तांणी पळय न्ही काय मारू वताना कसले भंय ना एक सर्पा पळयल्या न्ही कितले भंय कोरका तेवें आनी विशेष नागलोकाचे विश आसलें जाल्यार भीमा कांय भंय ना ते आईल कोण ताका चाबू वयता तांकां धरता खंय तो विंगड एकल्या धरता तांगेली गांठी बांदून सोडता काय आनी सायडा घालून सोडता काय आणि आणि मस्त जना कशी कट्टाई करून सोडता म्हूण ताका कोणी बाद दिल्यार सो तांगेर मध्ये ते न्यूज स्प्रेड जाता खंय म्हळ्यार इतलें नाग येता ती आणि तांकां दिसता की संदी तर साधारण मनुष्य न्ही म्हूण म्हणजे तांकां गोत असो नाग जेन्ना की मनुश्याल शक्ती कितली आसा म्हूण आणि आमी इतले बलिश्ट जावन आशिल्ले नाग हो इतलें कांय नातलें म्हणजे सुलभ रितीर आमकां दवरून हेकड तेकड उडयता आस आमकां कट्ट करून सोडता आस म्हूण आणि नागा पळयल्यार पुराय जाणां भिवन धांवका हाका कांय भंय करना म्हूण सो एक कशा बाय हें पुरो विशेष आमी इतली चाबलीन ती ताजोय प्रभाव ना म्हूण ताका तांणी वचून नाग लोकांचे राय जावन आशिल्लो वासुकी ताका वचून रिपोर्ट करता ती म्हळ्यार नॉर्मली असल विशेष वासुकी इल्या ते वचून न्यूज पावोवका म्हळ्यार कसं सानसान विशय तर नाग लोक जाता आसचे पुरो तांतू मिनिस्टर लेवल आणि वासुकी लेवलार ते कसं वचून न्यूज पळयना वचना जाल्यार हें कसं की विशेष जाल्ला वय न्हू मनुष्य म्हणके असं सहन चड असं चापली दिसता मृत्यू जावची पयशी फुडें आनीक स्ट्रॉंग जाल्ल्या म्हणके दिसता आणि आमी इतली कोणाक भिवयता ती भिवन धांवन वतात जन हो कांय भिना वया उलटा आमकां मारता आसा म्हूण सो हें वचून मागीर हें वासुकीक आनी ते कोण ते सिक्युरिटी जन आशिल्ले ते नागलोकाचे तांणी वचून वासुकी आनी कोण कोण तांगेली मालगड आशिल्ली ती तांकां वचून सांगता की अशी अशी चेडूं म्हणटात पळय आनी आणि तांकां तांगेली ते दिव्य शक्ती आशिल्ली ते तांकां कळटा म्हळ्यार नाग म्हळ्यार तांणी अशी न्ही तांकां ते कळटा कोण ते कसं न्हय कोण खंय दुखून आयलो म्हूण हें पुराचो हें विशेष रुपान तें पुरा तेजें सांगता आसतना त्या मालगड जनान तांतू अर्क म्हूण एक नाग आशिल्लो मालगड तांतूलो ते मस्त मालगड जेन्ना आयकता आशिल्लीं ती आनी तो अर्क म्हळ्यार तो सुरसेना राज्य म्हळ्यार सुरसेन अर्कालो नातू आणि सुरसेनाल नातू भीम कसले सुरसेनाल धू कुंती कुंती पुतून भीम सो अर्काल नातवाल नातू भीम म्हणल्यार आणि ते कळली सिद्धा ताका भारी खुशी जाता की तागे नातवाल नातू येवन हांगा पावला म्हूण नागलोकांत अर्काक आणि तो वासुकीक सांगता की
मेगेले मेगेल नातवाल नातू हो भीमू कायना भारी चांग आम तांकां आपो का म्हूण हें पुरो विशय कळसिता वासूकी काही भारी खुशी जाता काही आणि तांकां ऑलरेडी कशें की कळलेलें की एक विशेष शक्ती आसा इतलें चारडान इतलें पुराय जाणां मार न्हू हांगा येवन आनीक जिवंत आसा आणि तेन्ना तांकां कळटा की सुरसेनाल नातू कुंतील पूतू म्हळ्यार विशेष स्वय म्हूण आतां ताका आमगेलें निजावन ताका स्वागत करता म्हूण तांगेले मनांत तिजावन हें येता आमकां गोत नाशिल्लें ताका आमगेलें चुकून पडलें तें की ताका मारूंक ट्राय कर न्हू तांकां भारी खुशेर येवन म्हणटात पळय आपयता ती निजावन म्हणटात पळय अशी साधारण म्हणटा कोणाक तें नागलोकाचे एंट्री ना त्यावेळी नागलोका एंट्री मात न्ही वासुकी आनी मालगड्या येद्र आतां घेवन वतात भीमाक आणि हें अर्क आपडलेली सी ताका कुडले कळटा भीमूची म्हूण तागेलो नातवाल नातू म्हूण आणि अर्क ताका सांगता खंय तुगेलो अम्मा कुंती ल्हान सुरसेन तागे राज्य हांव हा म्हूण आणि भारी प्रितीन भीमाक पटोवन धरता म्हूण सांगिल्लें आसा आणि वासुकीक वय भारी खुशी जाता की अर्क म्हळ्यार तांगेले खातीर भारी व्हड मालगडो आशिल्लो नाग परिवारांतू आणि तांतूय मागीर तांगेले तो रिलेशन येवन पावलो संबंदीक ताका ताका स्पेशल गेस्टा म्हण ट्रीट करता ती ताका भारी लायक आंगवालें भांगर वज्र असल पुरा विशय दिवन ताका स्वागत करता ती आणि पूर्वजांक पळोवन खुशी जातकी म्हळ्यार साधारण नाही मनुष्य शरीर असवय जाल्यार एकदम पॉवरफुल आसा म्हणून आमी सांग पळय आमी सांग दुखून तागे ती पुरा काणी आयकली ताका पॉवरफुल आसा म्हणून आणि अर्काक वासुकीक हें चारडा पळयलें सीता म्हणटात पळय भारी खुशी जाता म्हणून आणि ताका दिसतात खंय तांकां पुराजनाक की ते भीमाक आमी थोडे ते रसकुंड पिवचे दिवया म्हणून ते नागलोकाचे स्पेशल ते थोडेंची म्हणटात पळय एक 2 चमचे रसकुंड पिल्यार भारी एक आनिके मन स्ट्रॉंग जाता म्हणून ते नाग लोकांचे ते व्हड व्हड नाग कोण आसतात पळय तांणी ते थोडे रसकुंड पिवचे काय त्या रसकुंडा निमित्त तांगेले ते विशेष जावन अशें आंगा बल येता ते पुराजनांनी दिवचे जायना ते नागलोकांतूय स्वल्प जनांन मात कसले की ते रसकुंड ते डायजेस्ट जायना ते अशी खंयचे नागाक वय दिल्यार ते रसकुंड ते म्हणटात पळय कसं ताच्या बॉडीर कसं की विपरीत इफेक्ट येवचे पुरो कोणाक ते बल दिसता की ताका तें डायजेशन करून तागेले ते आंगाक घेवचे धरतले तांकां मात ते दिवचे रसकुंड जाल्यार त्या भीमाक वासुकीक आनी अर्काक कळटा की भीम साधारण न्ही आख्खे थोडे एक रसकुंड दिवेत तो आनिकय शक्तिशाली जातलो सो असल पुरा तागेले पुरा कार्यक्रम जाता जेवणांनी करता ती उलोवनांनी बसता ती तेन्ना ते रसकुंड तांणी ते एक कडेन दवरलेले की 8 मटक आशिल्ले तांतू रसकुंडाच्यो आणि भीमा सांगले की त्या रसकुंड तू थोडे तांतू आयदनां तू थोडे पी ते म्हूण ते टेस्टी आसा आणि ताका सांगता तू आनिकय घट्टी जाता म्हूण तेन्ना भीमाक खावच्या पिवच्यान तूं आनी आनी मुखार येईल मस्त काणी आसा खावच्या पिवच्यान म्हळ्यार तागेली भूक कितलें खावेत ताण तशी आणि ते रसकुंड म्हळ्यार एकदम सेलेस्टियल हर्ब्स तशें की ते स्पेशल ते नागलोकाचे आणि ते कसं की देवाला ते विशेष जावन असेल ते एक शक्ती मेळची तसेल ते एक विषय तो रसकुंड आणि त्या म्हणजे साधारण म्हणटा थोडे वेळ पिल्यारी इतलो घट्टी योद्धा जाता की ताका कोणाक डिफीट करू जायना म्हणटात पळय तितले बल येता भीम सुरेख बलिश्ट आसा आणि हे रसकुंड दिल्यार म्हूण ताका तांणी लेखता ती वासुकी आनी अर्क की हो थोडे पित्तलो म्हळ्यार ते पिवचे जायना ते तितले हेवी आसता 1 चमचे पिल्यार म्हणटात पळय पोट भरता तें आणि ऑलरेडी भीमाल जावं नाही जालें सो भीम थोडे टेस्ट करता काय आणि म्हाका टेस्टी वय असते रसकुंड अशी सांगितलं असं भीमाक भारी खुशी जाता काय इतली टेस्टी कसं नसे बाबा म्हणून तांणी लेखिल्लें थोडे पिवन आतां पिवचे जायच ना तोक दवरतलो म्हणून थोडे न्ही सगळे मटक आशिल्ले पळय ते सगळे पित्त काय आणि शॉक जाता ती की थोडे पिवचे आमकां जायना आणि सगळे मटकाची धोर न्हू सगळे मटक पिवन सोडलो मू हाणें म्हणून हो विशेषच वय हो आज पळयताची तांगेले दोळ्या मुखारी एक न्ही ते 8 मटक दवरलेलो न्हू आनीक सेकंड थर्ड खाय नातल्या म्हणटात पळय कोणी शरबत पितात म्हणटात पळय ताण येईल तेन्ना आमी 2-3 ग्लास शरबत पितात न्हू मस्त ताण येवन बूक केले तेन्ना भीम तशींच ते रसकुंड कोणचे नागजनांक एक थोडे घेतले तांकां घेवचे जायना तसले ते भीम घेता वतके आणि ते तागेले येद्र आशिल्ले 8 मटक पळय
ते आठच पुरा पिऊन सोडता म्हणून सांगेल गटगटी पिऊन सोडतं की पुरा तांगेले येद्रा आनी शॉक जातात काही आणि वासुकी आणि यांनी कशे बाबा चेडू म्हणून आणि मागशी बाई पडले ना म्हळ्यार भीम अशें आशिल्लो की ताण खावच्या पिवताना ताका कसलेंय डिस्टर्ब करचें ना कशिल्लें आनी ताण कसलें हस्तिनापुरांतूय तशींची आनी फूड तांणी वनां राबतानाय तशींची ताका कसलें खावचे पिवचे दिल्ले पळय ಸ್ವಲ್ಪ चेडूय तशी आसता ती खावचे पिवचे दिल्यार पूर्व दिका बैसून म्हळ्यार एक पूर्व दिका पळोवच की ताणें आनी बाकी जना फाटी दिवन म्हळ्यार ताका डिस्टर्ब जावचें ना म्हणून तो विंगड जना पळयना की विंगड पूर्व दिकान पळोवन बैसून शांत रितीन तग्गू बैसून कसं की एक प्रार्थना करून खावचें सुरू करचें की ताणें हात पाय धुवन तशींच हें पुरा हें रसकुंडाचें हें पळय एक कडेन शांती म्हळ्यार हे नाग लोक कितले जन आसत थंय ताका भिमाक कांय डिस्टर्बन्स नाका वासुकी नाग विंगड मालगड असे तो तांकां पळयना वय घुवन अशी आरामेर शांतीर ते कॉर्नरार बैसून आठ आठ ते सगळ्यांची सगळे बुडकूल तो आठ बुडकूल पिवन सोडता रसकुंडाचे आमकां दिसता की तो कशें आमकां दोनय तीन हें म्हणटात पळय केल्ले डायजेस्ट करूं जायना म्हणून इतलें हेवी आशिल्लें न्ही जेवण की भीम म्हणटात पळय इतलें हेवी जाता की भिमाक आतां आमकां पण मस्त जड मस्त खाल्ल्यार न्हीद येता तशी हे आठ रसकुंडाच भुडकूल पिवन भिमाक न्हीद आयल्या म्हणके जाता म्हूण आनी सादारण म्हणटा न्ही रसकुंड हेवी नव्हतें अमृत ते न्हिदलेलो 8 की 9 दिवस न्हिदोन पडटा गे भीम उठयना के म्हणजे त्या रसकंडा प्रभाव तितलो आसा आनी मात ते डायजेस्ट करची शक्ती आनी त्या आंगाक घेवचें त्या भिमाचें शक्ती आशिल्लें म्हणून सांगिल्लें आशिल्लें आनी तांणी लायक करून अरेंजमेंट करतात की आनी 8 दिवस ते कंटिन्युअसली भीम न्हिदोन पडटा की आनी केन्ना भीम तें सगळें तें रसकुंड आसता तें अमृत तागे बॉडी भितर डायजेस्ट करून तें पुरा ताजें तागेल्या आंगाक तें लागता तें ते सांगता ती भिमाक 10,000 हस्ते बल पडले ताजे चड बल येता म्हूण सो हें आमी केन्ना मुखार पळोवचें आसना भिमाक महाभारतांत सांगचें आसा पळय 10,000 हस्ते बल आशिल्लें ताका म्हूण हें काणीन कळटा आमकां की कसलें तागेलें तें 10,000 हस्तेच बल आशिल्लें म्हूण सो आमी पळयत ऑलरेडी बलिश्ट आशिल्लो तो आतां हें जाता तरी इतलें म्हणटात पळय की आतां कोणाक पुळेक किन्ना 10,000 वांट्यान आनीकय तो बलिश्ट जाल्लो म्हूण आतां ह्या पुरो जेत्ता आसतना कुंती आनी विंगड पांडव युधिष्ठिरू आनी पुरा खंय खंय सोदिता आसत खंय आसा म्हळ्यार 8 दिवस जाले न्हू आतां खंय दिसना भीम आनी तेन्ना कुं आनी कुंती म्हळ्यार अर्जुन युधिष्ठिर आनी कुंती वचून विदुराले सांगतात खंय दिसना तो चेडूं खंय चमकलो आनी आमकां चिके दुर्योधना पळयल्यार आमकां सस्पिशन जाता वय कसलें की एक झाड आशिल्लें कुंती सांगता की म्हाका मस्त भंय आसा चार्डा कसलें जायनी नवें म्हूण 8 दिवस जाले खंय ना म्हळ्यार कसं की जावन आसूं हांव तेन्ना विदूर कुंती सांगता पळय तांकां वेदव्यास देवालें आशिर्वाद आसा तांकां वेदव्यास देवान तांकां आशिर्वाद दिताना सांगलां दीर्घायस म्हूण तांकां सो वेदव्यास देवान दीर्घायूस म्हूण आशिर्वाद दिलना जाल्यार तांकां दीर्घायू आसा तूं कांय तांचो संशय ना कसं की खंय चुकून खंय भोंवच्या गेल्यार दिसता कसं चेडूं नवं मेळटलो आमी पुरा जेन्ना सोदूचे सांगलां खंय ना जे खंय मेळटलो तो भिवू नाका वेदव्यास देवान आशिर्वाद दिला दीर्घायूस म्हळ्यार ताका कसलेंय जायना आनी 8 दिवस नंतर भीम मागीर ते न्हंयत दुखून भायर येवन बलिश्ट जावन म्हळ्यार ताका कळटा की फुडें किन्ना स्ट्रॉंग जाला म्हूण ताका पळयल्यारीची आनी आयल चिंतता भारी खुशी जाता म्हूण कुंतीक पांडव पुरा जेन्ना ताका पटोवन धरता ती तो कुंतीक येवन सुरे पांय धरता आनी पुरा ही काणी सांगता तांकां भीम आनी आयकून बसता ती म्हूण आनी आनी तो फूड कोण सांगता म्हळ्यार ताका भिमाक कळटा तें खाल्लें म्हळ्यार तें विश हाणें घाल्लेलें आनी त्या विशान मागीर तें नागलोकाचें विश तें मिक्स जावन तो समजलो सकाळ हें पुरा तांणी सहजन्मांत बैसून उलोवन घेता तें पुरो आनी तो सांगता दुर्योधनान हें केल्लें भीम सांगता आनी त्याच दिवस देखून भिमाक दुर्योधना खातीर म्हणटात पळय तें मना बैसून वता की हो कसं करतलो हाका सोडूं नज म्हूण हाका केन्नाय वॉच करता म्हूण केन्ना कसं करता म्हणून सांगू जायना हागेली बुद्धी वायट आसा म्हूण कसलें की ताजे परिणाम तागेले वैरी आशिल्लो न्हू आनी दुर्योधन मात न्ही हे खंयचे 100 कौरव जना कोणाल्या वयर विश्वास दवरूं नज म्हूण हांकां कशी आशिल्लींची पांडव जनाक
जाल्यार ही भिमाक ताण हें भोगली न्हय हें ताणें एक्सपिरियन्स केलें न्हय तांगेलें तें एक झाड ताका तांकां विंगड पांडवां पळयल्यार तांगेले किन्या चड भिमाक हे 100 कौरवां वयर एक म्हणटात पळय कोप आशिल्लो की तांणी कसनय करतलीं ती म्हूण. सो सांज चड जोखून हें एक स्टोरी म्हूण. आतां मुखार आमी एक नेक्स्ट एक आयच्या दिसा खातीर एक काणी आनी आयकून मागीर मुखारसून नेक्स्ट टायम आयकूया. स्ट्रेट आमी आतां हें लाक्षागृहाची काणी ऐकूया तांतू कसन जेता. सो मुखार सून वताना आमी पळयता की दुर्योधनान असले एक ते लाक्षागृह कोण सोडलें आनी तागेलो तो एक मनुष्य आशिल्लो पुरोचनू ताका ताणें पुराय सांगिल्लें की आमी पांडवां मस्त व्हड काणी आसा ती आमी शॉर्ट ते भिमाचे रिलेटेड डिस्कस करुया. थंय कशें की एक त्या गांवांत फेस्टिवल आसा वार्णावृतांतू भीष्म तांकां मस्तकड काणी आसा तुका आनी कशी कन्विन्स जाता ती आनी कशें की एक व्हड एक महोत्सव असो म्हूण तांकां पेटयता स्वल्प काळ तुमी थंय वचून राबया ती कुंती तुमकां कांय चेंजीस असो तसो म्हूण आनी दुर्योधनान पुरो तें अरेंजमेंट कोण सोडलें तें की थंय वतरी तें पुरोचन न्हू तें लाक्ष हाजी न्हू तें लाखाच घर न्हू ताका जोडो न्हू तांकां पुराजनाक आनी अशें दिसुका की तें चुकून जळ्ळी घर आनी तांणी गेल्लीं ती म्हळ्यार तें दुर्योधनान तें झाड केन्ना वाडता आसता पांडवाल जना खातीर जाल्यार हे इन्सिडेंट तो कोण भीम अशें आशिल्लो की तो फुल्ल टेन्शन आशिल्लो तो केन्नाय ऑब्जर्व करता आशिल्लो तर खंयच्याय विशयार विश्वास नाशिल्लो दुर्योधनान आनी थंय वतरी ताका गोत आसा की पुरोचन म्हळ्यार हागेलो दुर्योधनाल मनुश्य तो म्हूण पुरोचना वयर केन्नाय पळोवचें आनी रात्री पुरोचन कसन करता तें हांवें पळोवचें आनी रात्री आनी न्हिदतान 5 जणांन भीम न्हिदना केन्ना अशें म्हणटा न्हिदल्या म्हण कितें करता जाल्यार पळयता आसता की पुरोचन खंय आसा म्हूण ताका पुरोचनान केन्नाय वचून ट्राय करचें की आतां पळोवया आनी न्हिदलीं की म्हूण अशें पळोवच्या वतान भीम जागी आसता आनी पुरोचनान लेखची आसो फाल्यां पळोवया म्हूण केन्नाय पूण हो न्हिदतलो न्हू अशी कोर न्हू दिवस मुखार वता की पुरोचनान कसले केन्ना ट्राय करूं वता न्हू भीम हेकड तेकड भोंवता आसता की कशें बाक जोडचें म्हूण आनी भीमाक कळटा तें पुरा म्हळ्यार विशयान कसलें की तांकां विदुरा थ्रू तें मेसेज येता की कशें की एक गुप्तचरान थ्रू की हें कशें की प्लॅनिंग आसा दुर्योधनान म्हण तें एक गुप्त रित्या तांकां कळटा आनी त्या दिवस मागीर शिवरात्रीचे न्ही व्हड महोत्सव आशिल्लो कशें की पुरो फेस्टिवल चलता आशिल्ली तेंची आनी त्या दिवस ते मस्त खावन पिवन पुरा जन म्हणटात पळय एकदम न्हिदोन पडटात म्हणटात पळय तशी निजोन पुरोच्यो न्हय केन्नायची म्हणटात पळय एक्टीव आसता स्पेशली रात्री म्हणल्यार दिसता तो भोंवता आशिल्लो चान्स मेळ्ळ्यार आजी उज्ज जळोवन तांकां पांडव जनाक समाप्त करून सोडचें म्हूण जाल्यार त्या दिवस खंयचे की व्हड महोत्सव आशिल्लो महादेवालोची तेन्ना पुरोचन वय मस्त खावन पिवन न्हिदोन पडता तेन्ना भिमा दिसता खंय तसलें की पुरोचन मस्त काडटा कोण प्लॅन करता आसतना जाल्यार भिमा दिसता खंय वय म्हाका गोत्त आसा तुगेलें प्लॅन आमी न्हिदलेले तें जोडोका न्हू राब आतां तूं न्हिदोन पडला न्हू म्हळ्यार पुरोचन न्हय केन्ना न्हिदना तशी आज खावन पिवन तो न्हिदलो भीम सांगता राब आज हांव करता म्हूण आनी तो पांडव जनाक पुरा जना सांगता की अशें अशें जाल्लें आसा अशी अशी प्लॅनिंग आसा आत्तां आम्ही भायर पडूंक हांगा दोखून मुखार सोडून केन्नाय कसनय जावचें साध्य आसा म्हूण तेन्ना कुंती आनी बाकी 4 जण एग्री करता ती भिमा वटू की या तूं कसं सांगतास तुका हो विशय कळला जाल्यार तूं कसं सांगतास तूं आमकां गायड करी आनी तांणी भायर वचून वताना भीम तें घराक टॉर्च जळयता लाक्षागृहाक आनी तांणी भायर पडटा ती म्हूण सांगिल्लो आनी कोइन्सिडेंटली न्हिजावन तें रातची एरिया आसा पळय तें आंगण व्हड घर आशिल्लें तें पॅलेस तशी कोणाक एंट्री ना न्हिजावन राजघराणा जना सोड विंगड जना एंट्री ना जाल्यार व्हड महोत्सव म्हळ्यार भायल गांवां देखून मस्त जन येतात न्हू तेन्ना त्या दिवस राजघराणांत तूं कोणाक रिक्वेस्ट केल्यार खंय एकड तेकड कॉर्नरांत तूं राबचें दिता आशिल्लें तेन्ना एक निशाद जावन आशिल्ली बायल मनीस निशाद जातीची आनी तिगेले 5 चल्ले तांणी येता ती म्हूण राबूंक त्या दिवस कोइन्सिडेंटली आनी ते म्हणटात पळय अ, तांणी खावन पिवन थंय न्हिदोन पडटा ती म्हूण सो आत्तां तांणी 5 जण भायर वता ती आनी तेन्ना ते जोडून वतरी ते मृत शरीर दिसताना थंय एक बायल मनीस आनी 5 चल्ले जोडून गेलीं ते दिसता तेन्ना पुरा जना दिसता की कुंती आनी पांडव जनाक जोडून तांची मृत्यू जाल्ली म्हूण निजावन त्या टायमार ताणें अशी अरेंजमेंट केलें की पुरोचन मात आशिल्ली घडकडे भिमान ताका कसल्याक गोत्त आशिल्लें की पुरोचन मार ताका पुरोचनान जोड मोरका म्हणून आनी पुरोचन जोड मेळ्ळें तांतू
जाल्यारीची हे 5 जणांक विषय भीमा गुंतनाशिल्ले. ताका आमकां दिसच्या पुरो की हे 5 जणांक भिमान मारली मोचुक्कून म्हणून. जाल्यार महाभारतांत तूं एक्सप्लेनेशन आसा की ते सादारण 5 जण न्हय आशिल्लीं तांणी. तांणी फुडें राक्षस आशिल्लीं की. आनी तांकां एक ऋषीन तांकां श्राप दिलेलो. श्रापान दिलेलें की तूं मुखार जावन तूं जन्म आनी तूं मनुष्य जावन जन्म येतलीं तुमी आनी तुमी अग्नीन तूं जोळून मरतलीं ती म्हणून. तो त्या श्रापा प्रभाव आलेकारी त्या समयार तांणी सहजन येवन त्या लाक्षागृहा येवन पावता ती म्हणून. म्हळ्यार भीमाल कांय त्या भीम निमित्त मात्र अशें पुरो. जाल्यार तांणी श्रापीत जन आशिल्लीं ते सहजन त्या समयार येवन तांगेल ते ऋषी श्रापा लेकारी ते कोण पूर्वजन्माचे राक्षस आशिल्लीं तांणी जोळ मरता ती म्हणून. आनी पांडव भीम आनी पांडव म्हळ्यार तांकां सोदून येवचें नज न्हू विंगड जनाक. तांकां देखील तांगेल्या मनांत की दुर्योधनाक आनी तांकां वत नाशी जातलें म्हणून. तांकां दिसता की तांणी सोदूचें नज. म्हळ्यार कोणी दिसता न्ही जाल्यार लागशाक तांकां कळटलें. तांकां गोत ना की ते 5 मृत शरीर मेळ्ळा म्हणून. ताका भीम आनी धांवन धांवन वता ती म्हणून. म्हळ्यार दुर्योधनान तागेल्या सैन्यान धरचें नज तांकां म्हणून. वना भितर वचना स्वल्प काळ म्हणून. आनी रात्री समय न्हू साधारण म्हणटा कशें करचें. तेन्ना भीमान तें पुरा मुखार आनी 5 जणांक कुंतीन आनी 4 जणांक मातशें चमकून येवचें. आनी भीमान त्या पुरा मध्य आशिल्लें रूख म्हळ्यार एकदम डेन्स फॉरेस्ट फुडें कालाचें वन तें अशें चमकून वचें जायना तातूंत. पुरा झाड हें पुरो हुमटोन सायडाक वाट करून तांणी म्हापशेंतल्यान 5 जणांक आरामेर येवचें तशें म्हूण चमकता 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 हो इतलें पुरा तें म्हणटात पळय बलिश्ट जावन आशिल्लें तें रूख एकत्र करचें तण हुमटून काडचें हें पुरा काम तो भिमू करता आसत. अर्जुन युधिष्ठिर नकुल सहदेव कुंती तांणी चमकून मात येता तांणी चमकून चमकूनय थकता काय आनी तांणी चमकूची स्पीड उणी जाता काय तांणी मातशी पळयता ना आनी आनीक येवन पावनी ती काय ताका भिमालें पेशन्स चुकता म्हूण. तुमी इतले हगूर चमकल्यार आमी मुखारसून खंय वतलीं ती म्हूण. तांकां म्हणटात पळय भीम कोपान आवसूक सीदा तागेले खांद्यार घेता खंय. नकुल सहदेव दोग जाणां कशी सान चेडणाक म्हणटात पळय आमी कुर्टार मारून घेतात सान चेडणाक तशी नकुल आनी सहदेवाक कुर्टार मारून घेता खंय. आनी युधिष्ठिराक आनी अर्जुनाक कशी हातार घट्ट धरून घेता खंय. म्हळ्यार हें वृकोदर तागेलें एनर्जी एक कोपू येता ताका एक एक म्हणटा पेशन्स उणें आसता ताका. आनी हें तागेलें पुरा चरित्राचें भिमाचें आमी तागेलें लक्षण पळोवं येता. ताका अशें आवसूक खांद्यारी हांकां दोग जाणांक कुर्टार मार न्हू आनी अर्जुनाक आनी युधिष्ठिराक अशें हातांत धर न्हू सीदा धांवता धांवता वता काय आनी हात मुखार घेवन तागेले मुश्टीन ते झाड सायडा करता काय. म्हळ्यार आमी पळोवं येता कशें एक प्रकार भीम आनी खंय खंय एक एक कडेन चिके चड स्ट्रेंथ घालता जाल्यार तागेले म्हणटात पळय चेस्ट यूज करून हर्दी यूज करून ते मुखारसून ते फातोरांनी काडटा म्हूण सांगिल्लें. आनी धांवन 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 वता काय रातभर धांवता काय भीम हांकां धर न्हू. आनी तागेले वयर बसून म्हणटात पळय पुरोवजात तांकां जाल्यार हो तांकां घेवन धांवता आसा ताका कांय टायर्डनेस ना काय भीमाक. म्हणजे त्या प्रकार तागेली एक ते शक्ती सांग दुखून आमी पळय तें प्रदर्शन ताणें केलेलें आसा. आनी भिमान केन्नाय रात्रीचे मुखार वयले आनी तूं पळयता तांणी रेस्ट करतना अर्जुनान कुंतीन न्हिदताना ताण केन्नाय जागी बसून पळयता आशिल्लें कोणी कसं आसतलीं म्हूण कोणी कसं सरावंडिंगांत आसत की कोणी कसं सरावंडिंगांत आसत की म्हूण त्या प्रकाराचें. सो विमान तांकां पळयतना ताका दिसता खंय ही कसन एक प्रकाराची अवस्था जाली ताका केन्नाय एक म्हणटात पळय ताका एक कोप आसता दुर्योधन आनी कौरवा वयर की तांगेल निमित्त मेगेल भावाक आवसूक कसन एक नमुने कश्ट जाता. सो त्या प्रकारान आमी पळोवं येता की असो पुरो विशय चत्ता आसा 748 जालेलो आसा. सो एक्चुली आमी हे नेक्स्ट टायम पळोवया की मुखारसून वताना तांणी मागीर भीम धांवन 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 वता आनी एक बोटार क्रॉस करून न्हंयचे त्या सायड वचून आनीकय थंय वता ती आनी रात्री थंय कसन की तांणी न्हिदोन आसतना गट्टी गट्टी दोग जन राक्षसाला आवाज येता राक्षसाला आवाज आनी मस्त टायर्ड जावन न्हिदोन आसता आशिल्ले जाल्यार भीम जागे आशिल्लो न्हू ते कोण तांणी कसन जाता मुखारसून ते आमी नेक्स्ट टायम पळोवया तसलें 748 जाल्लें आसा आंगार पळयता. नेक्स्ट टायम आमी पळोवया कोण आशिल्लीं राक्षस कसन जाल्लें
आणि ताची मुखारी कसन जाता हो विशेष म्हणजे भीमाल विशेष जावन आशिल्लें चरित्र आमी नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करूया. महाभारतांत मस्त सगळें आसलें एकदम म्हणटात पळय एडवेंचरस आनी भीमाल भारी खुशी जावचें आयकून तसले एक पुरा काणी आसा ती ते आमी नेक्स्ट टाइम आयकुया. सो तुमी कसं कॉमेंट कसं फीडबॅक असल्यारी तुम्ही चॅट बॉक्सात टाईप करूं येता. हांव जस्ट रिकॅप करता आज आमी कसं डिस्कस केलेलें. फर्स्ट आमी डिस्कस केलें कशी भीम म्हळ्यार वायूल अवतारू हनुमंत जावन आशिल्लो भीम जावन आनी मुखारसून मध्वाचार्य जावन तांणी अवतार घेतिल्लो आसा अवतारत्रयतांनी. आणि एक सांज चलता आशिल्लें ते इन्सिडेंट आमी डिस्कस केलें की कशी सांज चलता आसतना भीम हात्ता देखून चुकून पडलेलो वयर देखून ताका कांय जाय न्ही खंयचे फातरार ते पडलें ते फातर कुड्डी जालो. मुखारसून आमी पळयलें कशी ते छान चेडूं आसतना भीम प्रितीन आशिल्लो तांगेलो कौरव जना ओटू जाल्यार दुर्योधनान ती दुर्बुद्धीन ताका विश पावून तांणी गंगेंत घालन सोडलेलो. जाल्यार गंगेन तो असल जाग्यार येवन पावलो खंयचे नागलोका कनेक्शन आशिल्लें आनी तो थंय नागलोका वचून पावलो. आनी नागलोकांत तूं हो बोध चुकील चेडा पळोवन तांणी एकतात की हो कोण कोण विशेष शक्तीच दिसता नागलोक तांणी चापता ती नागलोकांत चाबील पेट्टाक तो ताका बोध चुकील तो जागृत जाता आनी तांकां विशेष म्हूण कळस येता. तांणी वचून वासुकीक सांगता ती आनी तातूंत मालगड्यान तो एक अर्क आशिल्लो आनी अर्काल नातवाल नातू सुरसेनाल नातू भीमू ताका ताका वेलकम करता तागेले करता चार करता आनी ते आमी त्या मागीर नेक्स्ट इन्सिडेंट पळयलें की तो कशी भीम ताका रसकुंड दिता ते थोडेंची जाल्यार तो 8 बुडकूल ते रसकुंड 8 मटको तो पिवन सोडता आनी ताजे निमित्त ताका 10,000 हस्ते की ना चड बल ऑलरेडी बलिश्ट आशिल्लो भीमू आनीकय बलिश्ट जाता आनी मुखार लास्टाचे आमी एक आज इन्सिडेंट डिस्कस केलें लाक्षागृहाचें की कशी भीमू केन्ना एक सतर्क आसता अलर्ट आसता आनी ताका ते दुर्योधना प्लॅनिंग कोण तो पुरोचे नावार ऑब्झर्व दवरून ताणेंच ते जोडून तांणी घेवन वता ती आनी आमी ते इन्सिडेंट डिस्कस केलें ते कशी निशाद परिवार आशिल्लें तांगेले त्या श्रापा निमित्तांनी ते मरता ती आनी मुखार सुनू भीम तांकां घेवन घेवन धांवन वता वना देखून आनी असल एक जाग्यार पावता एकांतांत तूं कोणीय नासलेल्या जाग्यांत त्या एक वनांत जाल्यार तांणी न्हिदताना पुरा जेन्ना न्हिदली ती भीम जागी आनी त्या भिमान जागी आसतना ताका एक राक्षसालो आवाज येता कोण आशिल्लो राक्षस मुखार कसन जाता ते आमी नेक्स्ट संडेक पळोवया. हरे कृष्णा उलयल्यान तुका कसं चूक असल्यारी क्षमापण करूं नेक्स्ट टाइम आमी आनीकय आयकुया. हरे कृष्ण. धन्यवाद वेणी माधव प्रभू धन्यवाद पुरा जना कोण कॉमेंट करता आसा ती मस्त सकल काणी आसा तांणी आनी तागेले कृष्णाल खातीर भक्ती तागेले भावाल खातीर प्रिती हें पुरा आमी पळयत महाभारतांत विशेष रुपार महाभारतांत ते अर्जुन आनी भिमान ते एक प्रकार ते युद्धांतूय तांगेलोच एक प्रभाव आशिल्लो आमी पळयत ह्या पुरा विशेष काणी आमी नेक्स्ट टाइम आयकुया. कोणाक कसं शेअर करूं शेअर करूं येता नेक्स्ट टाइम आमी सेशन कंटिन्यू हरे कृष्ण. धन्यवाद पुरा कॉमेंट्सा खातीर. सेशन तसले अंगार आपूया 3 हरे कृष्ण महामंत्र सेशन अंगार आपयता. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे